दीप्तीज टेस्टी टेस्ट या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करया वटाण्याची उसळ। वटाण्याची उसळ करपाक हे 200 ग्रॅम धवे वटाणे हांवें रातभर उदकान भिजत घातलेले। हे आता कुकराक लावन घेवया। भितर अर्धो चमचो मीठ घालता, एक पेलो उदक घालता आणि हे कुकराक लावया आणि तेचे 2 सिटयो लावन घेवया। आता मसालो पळोवया कितें लागतलो तो। ह्यो हांवें 6 गांवठी मिरसांगो घेतलेल्यो आसात, इल्लीशी तिखी घेतलेली आसा, 9 मिरयां घेतलेली आसा, 8 लवंगां, इल्लेशे दगडफूल, इल्लेशे जायफळ, अर्धो चमचो बडीशेप, अर्धो चमचो जिरे आणि 1 चमचो कोथबिरी घेतलेलो आसा। हे सगळे आमकां आता भाजून घेवपाक जाय। आदी मिरसांगो भाजून घेवया। मिरसांगो आमच्यो जाल्लेल्यो आसात। आता बाकीचो मसालो घालया। मसालो आमचो आता भाजून जाल्लेलो आसा। आता हो मसालो मिक्सराच्या आयदनान काढून घेवया। भितर अर्धी वाटी सोय घालता, थोडेशे उदक घालता। आता हे बरे मोठे तशे वाटून घेवया, चड बारीक करपाची गरज ना। गॅसार हांवें कायल दवरून तेल घालून घेतलेले आसा। आता फोडणी करून घेवया। भितर अर्धो चमचो सासवा घालता, पाव चमचो हिंग घालता, करविलाची पानां घालता, आता भितर आमी मिरसांग वाडल्या ती घालया आणि तेलार मातशी परतून घेवया। भितर पाव चमचो हळद घालता, आता भितर वटाणे घालया। एक व्हडलो चमचो गोड घालया आणि दवरून घेवया। भितर चवी पुरते मीठ घालता। आता हे वटाणे आणि मसालो 5 मिनिटां शिजपाक दिवया। आता भितर हिरवी कोथंबीर घालता आणि हेका 2 मिनिटां उब येवपाक दिवया। आमची वटाण्याची उसळ रेडी आसा। अशी ही वटाण्याची उसळ खूप टेस्टी जातात। अशाच टेस्टी रेसिपी खातीर पळयत रावा दीप्तीज टेस्टी टेस्ट। आणि म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, शेअर आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करून म्हाका सपोर्ट करपाक विसरू नकात। अशीच परत मेळया एक नवीन रेसिपी घेवन। तो मेरेन देव बरें करूं।